आमी सांगले कितें तुमी सोदा खंय घुमटी आसा ती आनी मोडा आयडल आसा तो व्हरा आनी असंच जालें. असंच जालें पण हांगा आतां ते कांयच तांकां मेळूंक ना आतां ती सोदता मेळटाले व्हरून मोडून येता ह्या देवळान भक्त न्ही ओव्हर इंडिया येता ओडिसाचे येता कॅलकटाचे येता बॉम्बेचे येता पुनाचे येता सगळेचे येतात इतले फेमस आसा करपाक जाय की घुमटी कितें आनी देवूळ कितें पळय ते देवूळ केद्या व्हडलें अरे तूं दाखय म्हाका तुजे खंयसर कितें म्हटलेलें आतां तूं भितर या म्हणटा टेम्पलान काय घुमटी आसतली ना न्हू तें टेम्पल ऑर्डर म्हाका हेजें मेन्शन केलां टेम्पल म्हणून जालें सांग फाल्यां आमी आमचेर घेवच्यान फाल्यां म्हाजें एलिगेशन जातलें तुका ऑर्डर आसली कितें तूं केलें कितें काम म्हणून कळ्ळें तुका कितें आमचे ड्युटी प्रमाणे आमकां रावचें पडटा आतां सोदुया आमी जर घुमटी ती दाखय म्हाका एक वेळ खंय आसूंक शकता आम्ही तांकां सांगले बाबा तुमची 90,200 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा ती तातूंत खंय खंय घुमटी आसा ती पळया ना जर ही घुमटी आसा एकूच आसा डिमॉलिश कर मागीर तांच्यांनी सांगलें ना आमी आयडेंटिफाय करूंक शकना आमी परते येता आनी मागीर परते पळय आमी कोर्टाक सांगता